तो दीस येताच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतच हांव तुमकां सांगतां, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. ह्यो संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतालो एक वेळ जेदवा हांव ओपारींनी उलोवचो ना. बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशांत हांव तुमच्या लागीं उलयतलो. तो दीस येतालो तेन्ना म्हज्या नांवी ताच्या लागीं तुमी मागतल्यात. तुमच्या नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापूच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हूण तुमी सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. बापातावनूच भायर सन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशीं वेतां.